नमस्कार, दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। 19 एप्रिल ते 1 जून 7 टप्प्यांत जातली लोकसभा वेंचणूक। गोंयांत 7 मेक मतदान, 4 जूनाक निकाल। वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमाराची माहिती। गोंयांत 11,72,877 मतदार थारायतले उमेदवारांचे भवितव्य। जाणट्यांक आनी दिव्यांगांक घरा कडल्यान मतदानाची सोय। सोमारा जाहीर करतले दक्षिण गोंयचो उमेदवार। दादल्याक वा बायलेकूय मेळूं येता तिकेट, सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। पल्लवी धेंपोच्या उमेदवारी विशीं आपल्याक ना कसलीच कल्पना, सांगता पल्लवी धेंपोचो घोव श्रीनिवास धेंपो। दाबोळे दिसा उजवाडात चोरी, 4 मोबायल आनी 1 DSLR कॅमेरा फारायलो। चोरी CCTVन कॅप्चर, पुलिशेन कागाळ, फुडलो तपास सुरू। तोंडाक वायर बांदून सोडिल्ल्या बैलाक जीवदान। काणकोणच्या नगरशे वाठारांतलो प्रकार। आतां खबरो विस्तारांत। केंद्रीय वेंचणूक आयोगान लोकसभा वेंचणुकेचे वेळापत्रक जाहीर केला। 19 एप्रिल ते 1 जून अशी 7 टप्प्यांत लोकसभा वेंचणूक जातली। 4 जूनाक निकाल आसतलो। गोंयच्या दोनूय जाग्यां खातीर 7 मेक मतदान जातले। वेंचणुकेचे घोषणे वांगडा आचारसंहिताय लागू जाल्या। 543 जाग्यां खातीर ही लोकसभा वेंचणूक आसतली। 19 एप्रिलाक पयलो टप्पो, 26 एप्रिलाक दुसरो, 7 मेक तिसरो, 13 मेक चवथो, 20 मेक पांचवो, 25 मेक सव्वो आनी 1 जूनाक 7वो टप्पो आसतलो। जाल्यार 4 जूनाक वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जातलो, अशी माहिती मुख्य वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी दिली। Schedule of the Lok Sabha poll, phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है। फिर बिहार के लिए वहाँ एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ त्योहार हैं। और 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस। ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, इसमें नॉर्थ ईस्ट, नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here in case of J&K, because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification or date of poll would be common. Phase 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज 2 में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे। सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे।
गोंयांत तिसऱ्या टप्प्यात म्हळ्यार 7 मेक लोकसभेच्या दोनूय जाग्यां खातीर मतदान जातलें. टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा. इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा. राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लोकसभा वेंचणुके खातीर गोंय सज्ज जाला. पुराय गोंयांत 17,025 मतदान केंद्रां आसात. 11,73,877 मतदार आसात. गोंयांत 11,640 मतदार 85 वर्सां वयर आनी 9,370 दिव्यांग मतदार आसात. जाल्यार तृतीयपंथ मतदारांची संख्या फकत 12.85 वर्सां वयर आनी 40% परस चड दिव्यांग आशिल्ल्या मतदारांक घरांतल्यान मतदान करपाचो पर्याय आसा, अशी माहिती गोंयचो वेंचणूक अधिकारी IS रमेश वर्मा हांणी दिली. As per this, friends, I want to tell you about our preparations that we are fully ready from our side. Our e-roll, we have done our final publication on 5th January 2024. Further updation has been going on. And we have this time 11,66,939 voters on 5th January, which is further updated, and in today's position, the number has been changed, and it is like 11,72,877 till yesterday. So North Goa, total male, female, gender, third gender, we have 5,77,921 voters. Whereas in South Goa, we have 5,94,956 total electors. So this year we have done a lot of exercises as per the directions given by the Election Commission of India, and we are happy to inform you that this time we have added more than 25,149 new voters. These are all in 18 plus category. These are all new voters, first time voters, and we are trying our best to involve each person who is added in this list to cast their vote on our polling stations on the date of announce, which is recently 7th May. We are fully prepared with our all polling stations. 1,725 polling stations we have, 863 in North Goa and 862 in South Goa. So in our total we have 1,725. Friends, we want to tell you that 218 model polling stations we are proposing with different categories. We have model polling stations, green polling stations, eco-friendly polling stations which are fully managed by women officials, polling stations which are properly managed by our PWD friends, polling stations which are managed by our youth officials. So there are different categories, and we are trying our best to put 100% AMF facilities, assured minimum facilities of drinking water, toilet facilities, ramp, and any other facility which is suggested by our Election Commission. I am sure that we, with the support of our full for the DO teams, we will be able to provide 100% AMF facilities at our polling stations. भाजपाचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार सोमारा जाहीर करतले, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. मुख्यमंत्री म्हणटा कोणाकूय मेळपाक शकता तिकेट, दादलो तशेंच बायल उमेदवारांचोय जावं येता विचार. इलेक्शन कमिशनान आत्ता इलेक्शन डिक्लेअर केला आणि त्याच्यानुसार आयच्यान 7 मेक हे गोंयचें इलेक्शन आसा. हांव इलेक्शन कमिशनाच्या डिसिजनाचे स्वागत करता आणि निश्चित रित्या ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी अर्दे पाऊण वर सुमार व्यवस्थित रित्या कोड ऑफ कंडक्ट बाकीचे सगळे एक्सप्लेन केले त्याचं सगळ्यांनी पालन करचें. आणि भारतीय जनता पार्टी पयलीं पासूनच कामाक लागलेली आसा. त्या खातीर इलेक्शन लागना फुडें आनीक मातशें नेटान काम सुरवात जाता. म्हाका खात्री आसा 7 मेचें इलेक्शन हे भारतीय जनता पार्टीचे दोनूय सीट तिसऱ्या फेजीर आसतले. आमी जिखतले आणि दोनूय कडेन आमची कमळां फुलतली. माननीय मोदीजीचें विजन
म्हणजे आमी जशें म्हणटा इस बार 400 पार. भारतीय जनता पार्टी खातीर 370 सीट आणि NDA खातीर 400 पार सीट हे भारतीय जनता पार्टीक मेळटले आणि परत एकदा माननीय मोदीजीचे गव्हर्मेंट 3.0 NDAचे सरकार हे येतले. हातूंतल्यान विकसीत भारताचो खऱ्या अर्थाचो फावंडेशन स्टोन ह्या टेन्युअरांत लागतलो, जेणे करून विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर आमी ह्या वेळेचो टेन्युअर लोकां कडेन मागूंक वता की भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हाडात, जेणे करून विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करूं. फाल्यां किंवा परवा भितर डिक्लेअर जाता. महिला आसलो कितें आनी पुरूश आसलो कितें, हांवें आतां महिला मोर्चाक एड्रेस करता आसतना सांगलां इट शूड बी द 50-50 म्हणून. ओके, कांयच ना, दोगांयकूय चान्सीस आसा. आमी कॅन्डिडेट कोणूय जरी आसलो जाल्यार आमची कार्यकर्ती सज्ज आसा, आमी निवडून हाडटले. पल्लवी डेंपोच्या उमेदवारी विशीं आपल्याक कसलीच कल्पना ना. तिका उमेदवारी दितात हें आपल्याक पेपरांतल्यानूच कळ्ळा. पक्षान तिचे कडेन संपर्क केला काय ना हे विशीं आपल्याक खबर ना अशें पल्लवी डेंपोचो घोव श्रीनिवास डेंपो सांगता. म्हज्यान कॉमेंट करूं ना कित्याक तो हो विशय न्हय आनी ती म्हजे मिसेजीचो विशय, तो म्हजो विशय न्हय. तुमी जे आयकता तशें हांवूय आयकता. ऑफिशियल कितें येयला तुमचे कडेन? ऑफिशियल अजून ती म्हजे कडेन येवना, तिचे कडेन आयला जाल्यार म्हाका खबर ना. मी इच्छुक आहे म्हणले मला तिकीट ऑफर दिली नाही म्हणून मी कॉमेंट तिची इच्छुक मी मला माहित नाही अजून. व्हेरी डिफिकल्ट टू से बिकॉज शी इज अ मेजर, शी इज एन अडल्ट, शी हॅज हर ओन थिंकिंग प्रोसेस. आय डोंट इवन नो वेदर द पार्टी हॅज कॉन्टॅक्टेड हर, सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कॉमेंट. मी प्रेसमध्येच वाचतो की त्यांचं नाव आलं आहे. दाबोळे एका घरान दिसा उजवाडा चोरीची घडणूक घडल्या. दिसा उजवाडा घरान घुसून घरांतले 4 मोबायल फोन्स आनी 1 कॅमेरा फरायलो. चोरयेचो प्रकार CCTV कॅमेरान कॅप्चर जाला आनी चोरये विशीं गडदनयान वास्को पुलीस स्टेशनान कागाळ नोंद केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. हालीं तेंपार गोंयांत चोरयांच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. आतां जाल्यार दिसा उजवाडाय चोरयो जावपाक लागल्यात. दाबोळे वाठारांत असोच प्रकार घडलो. दिसा उजवाडा घरांत घुसून टेबलार दवरिल्ले 4 मोबायल आनी 1 DSLR कॅमेरा चोरान फारायलो. हो सगळो प्रकार घरा कुशीक आशिल्ल्या CCTV कॅमेरात कॅप्चर जाला. ह्या चोरये विशीं घर मालकान वास्को पुलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. गोवा एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं ASL के तरफ से. हम लोग केरला से. सो कल क्या हुआ था, कल हम लोग यूजुअली हमारा नॉर्मल शिफ्ट करके रात को 2 बजे, एक में 2 बजे आया था, बाकी लोग ऐसे ऐसे रात को शिफ्ट करके आ रहे थे. इसलिए हम लोग रूम ज़्यादा लॉक नहीं करता. हम लोग ज़्यादा क्या प्रेस करके रखा था. तो कैसा भी हम लोग हवा आया तो भी कैसा नॉर्मल पीपल हम लोग वैसा ये हाथ दे सकिए तो नहीं आए, दरवाज़ा ओपन नहीं होगा, ऐसा हम लोग यूजुअली रखता था. कल क्या हुआ था, हमारा फ़ोन 4 लोग का फ़ोन और एक आदमी का कैमरा DSLR कैमरा भी मिस हुआ था. तो स्टार्टिंग में हम लोग कुछ तो अराउंड 8 o'clock हम लोग पता चला. हम लोग बाद में हम लोग उसी समय से पुलिस स्टेशन कंप्लेंट किया था. तो वो लोग एक पुलिस सर को हम लोग का रूम पे भेजा. उसी तरह से हम लोग नियर बाई रूम का ऑफिस का CCTV कैमरा में हम लोग फुटेज देखने के स्टार्ट किया था. अराउंड 5 o'clock से हम लोग स्टार्ट किया. 7 बजे तक का टाइमिंग में नोट ऑन किया. तो 7 होने के लिए 2-3 मिनट पहले एक बंदा आने के लिए देखा. वो छोड़ ये लाइक रूम वो टच करके ऐसा हुआ तो ओपन हो गया. फिर से वो लोग देखा, देन पता चला उसको हम लोग सो रहे. सो देन अराउंड 7:15 और 7:20 समथिंग ही केम बैक अगेन एंड वापस वो सामान लेके बाहर गए. हम लोग सो रहे थे क्योंकि हम भी टायर्ड था, रात वाला शिफ्ट करके आया था. सो उसी तरह से हम लोग वापस फुटेज वगैरह पुलिस सर को दिया. और आज सुबह भी सारा वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था कैसा है वो सब देख के वो लोग भी गया. तो बाद में बोला हम लोग अभी तक तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है. अभी हम लोग आया वापस लेटर वगैरह देने के लिए.
वो आए तो कल हुआ है, कल सुबह हुआ है। 1,35,000 और 40,000 कुछ तो होगा, लाइक कैमरा मोबाइल फ़ोन्स वगैरह ऐड करके इतना हो जाएगा। हम लोग चेहरा कुछ तो हम लोग नॉर्मल जैसा है और काकी ट्राउसर डालता है। तो हम लोग अभी नॉर्मल पीपल है ना, हमारा एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं, ऐसा लोडर लोग को पूछा और वो भी नियर पे पीपल है, हम लोग को पूछ तो ये बंदा टैक्सी ड्राइवर कुछ तो होने के चांसेस है। गोमंतक टीव्ही खातीर दाबोळेच्यान शुभम तिळोजी। काणकोणां नगरशी वाठारांत एका बैलाच्या तोंडाक बेंडींग वायर बांदपाचो प्रकार उक्ताडार आयलो। प्राणी मित्र गौरीश बेरेली आनी थळाव्या लोकांनी एकठांय येवन बैलाक जीवन दान दिले। काणकोण नगरचे वाठारांत काळजाक हात घालपाची आनी अमानुष घडणूक घडली। एका बैलाच्या तोंडाक बेंडींग वायर बांदून सोडलो। तोंड बांदून दवरिल्ल्यान बैल उपाशी उरलो। हो प्रकार लक्षात आयल्या उपरांत थळाव्यांनी प्राणी मित्र गौरीश बरेली हाका संपर्क केलो। प्राणी मित्र गौरीश बरेली आनी थळाव्यांनी एकठांय येवन बैलाक जीवदान दिले। मुख्य जनावरांचे हाल करपे आड खर कारवाय करची अशी मागणी काणकोणच्या थळाव्यांनी सरकारा कडेन केला। हांव क्रॉस जातना गर्दी पयल्यान थांबलो। म्हणटकीर थांबलो जाल्यार हिंग नगरच्या वाठारांत जायते भुरगे आसले। पयल्यार जे गोरू भोंवता बैल भोंवता ती कितें खावपाक मेळटा म्हणटा खंय दुकाना सायडीन हिंगा थंय वयता, कित्याक लास्ट ती मनजात तांकां कळना आनी तांकां कितें खावपाक मेळटा थिंग ते वता। जाल्यार कोणी तरी ती बायंडींग वायर जी आसा सेंटरिंगाक यूज करता, ती बायंडींग वायर ते तोंडाक बांदला आनी तेच्यान टायट करून गाठ मारला। तो बैल गार्दान एकदां थिंग पडून आसलो। गौरीश बैरेली हेमी मेळोन ताका इंजेक्शन मारून उदक बिदक कितें मारून ताका गोशाळेची गाडी हाडून ताका आतां व्हरपाची तयार केला, बरो ट्रिटमेंट करपाक। आनीक अशे तरेचे जे लोक करता, एक मनीस जाल्यार मनीसान सुद्दां जर मनजातीपणान जर अशें खेळटा जाल्यार हे राक्षस वृत्तीचे जे लोक आसा हांकां जाग्यार हाडपाची गरज आसा। कित्याक मनजातीक हे सदांच आमी मनीस हे जेन्ना म्हण जगता तेन्ना मनजातीक आमी पळोवपाक जाय। खंय कितें जाता जाल्यार आमी पळोवपाक जाय, कित्याक आमी उलोवंक शकता, आमी पळोवपाक शकता, आमी आयकुपाक शकता आनी मनजाती कांय सांगपाक शकना। जेन्ना अशे तरेचे कोण पळय लोक आसा तांकां सोदून काडचे आमी सगळ्यांनी आनी तांकां सारकें कितें तरी एक ब्रेक शिकोवपाक जाय, कित्याक हे खंय तरी थांबपाची गरज आसा। ह्या समाजाक प्राण्यांचेर अत्याचार करपाच्यो कांय गजाली घडटा, पूण अत्याचार करतना अत्याचाराची सीमा हद्दपार करपाची अशी घटना काणकोण घडलेली आसा। एका बैलाक एकल्यान पयलीं बांदून घातलो आनी एक दीस ताका लोक पळयताले हांगा नगरचे हांगा ताका बांदून घातलेलो। दुसरे दिसा तो बैल दिसना, पूण तो बैल आज दीसभर तोंडाक ताका बेंडींग वायर घालून ती ट्विस्ट करून दवरलेली। त्या कारणान तो उदक पिवपाक शकनाशिल्लो, कांय खावपाक शकनाशिल्लो। कांय जाग्यांनी तो बैल जेन्ना भोंवतालो तेन्ना खूब जाणांनी हॉटेलवाल्यान ताका खावपाक घातलें सदां प्रमाणे, पूण तो खावपाक शकनाशिल्लो, पिवपाक शकनाशिल्लो। कांय लोकांनी एकठांय जावन हांगचो जो प्राणी मित्र आसा गौरीश बैरेली हेचे कडेन संपर्क सादलो। गौरीश बैरेली आनी काणकोणच्या कांय लोकांनी एकठांय जावन शिरवय जी ध्यान फावंडेशन आसा तांकां कॉन्टॅक्ट केलें। तेणी येवन ह्या बैलाचेर आतां गौरीश बैरेली आनी सगळे टिमीन पयलीं ताका इंजेक्ट केलो, कित्याक तो बैल चाळवल्लो आशिल्लो, इंजेक्ट केलो आनी तो बेशुद्ध पडटकीर ताका आतां ते उपचारा खातीर ध्यान फावंडेशनाक घेवन गेल्या। हें कोणी केलें आनी हेजो आजून नेम ना, ताका लागून जे मनशान केलां हेजेर कडक कारवाय जावची अशी काणकोणच्या लोकांची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर। मांद्रेच्या सावंतवाड्यावेल्या शेतकाऱ्यांनी केल्ली मिरसांग लागवडीची गवेरेड्यांनी नाशाडी केल्या। एके वटेन उदका खातीर त्रास काडटात, कश्ट करून मिरसांगेची लागवड करची पडटा, जाल्यार दुसरे वटेन उत्पन्न मेळपाच्या वेळार गव्यांनी मिरसांगेची लागवड नश्ट केल्ल्यान शेतकारांचेर संकश्ट आयला। शेतकी खात्यान हातूंत लक्ष घालून रानटी जनावरांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी शेतकाऱ्यांनी केल्या। हे गवेरेडे येवन आज 4 दीस जाले। पयलीं गेले हे सायडीन हॉटेसून गेले, तो हॉटेचो सत्यानाश केलो आनी ह्या वटेन जालो। त्याचे दुसरे दिसा हे सगळ्यांचे उडयलो का आमचं पोटच हेचेर। आतां 6 म्हयने आमी 3 म्हयने आमी हेतून 3-4 म्हयने हेतून आमी मरतो। एके वटेन पाणयाचो हे ना, आमकां 9 दिसांनी पाणी एकदां मेळटा, तो पाणयाचो हे सारको ना। एग्रीकल्चराक बी कळयल्यात? एग्रीकल्चराक कळोवंक ना। कळोवंक जाय न्हू, मागीर तेंचो कितें बंदोबस्त करता जाल्यार कळटलें। एग्रीकल्चराक कळोवंक ना, फक्त पंचाक फक्त सांगला सरपंच।
आनी तेणी काल मागीर आपूण येवन स्वता खंय बगला सगळा आनी तेणी मागीर सांगलो तुमकां आपूण हें करता म्हणून फॉर्म दिले फॉर्म तुम्ही भरा म्हणून सांगले ते फॉर्म तेणी हातीचोच आहा ओके आनी तेच्या उपरांत तेणी सांगला सोमारा दिसा आपूण तांकां हाडटय एग्रीकल्चर ऑफिसराक हय तांकां दाखयता हे लुकसाण काय जालें ओके पण आनी आमकां हेच्या शिवाय कांय दिना न्हू ओके आतां इतके दिसांनी मार मार मेलो आनी आतां खावच्या टायमाक ही असो वाट बरोबर सारके काल येयले पयर येयले ते काल येयले सकाळी ते सारके 3-5 येयले आमी हथंयसर न्हिदलेले तुम्ही न्हिदतात आता हय आनीक काय करता आनीक ताका चासच ना न्हू ओके तुमचे मिरसांगो उडयले न्ही गव्यांनी केव्हा इल्ले परवाचे दीस कळयल्यात डिपार्टमेंटाक बी काय कालच आमी पंचायतीक ताका सांगला न्हू मेंबर तुमचो आमी मागीर काय सरकारा कडसून काय तुम्ही डिमांड करतात काहीतरी बंदोबस्त करचो न्हू तेंचो गव्यांचो बंदोबस्त ओके कितले लायल्यात गे आई पोरसून सगळा तुमचो सगळी खाल्ली उदक येता तुमकां उदक मेळता उदक ना वयला म्हणजे टाकी बसयले नळाच्या पाणया तुम्ही केन्ना काजी आनी मुट्टे वेगळे करपाचे मशीन आसता म्हूण आयकलां हय हे 70 अशोक जोशी ह्या शेतकारान काजू बियो वेगळे करून ताचेर प्रक्रिया करपाचे यंत्र तयार केला अशा प्रकारचे मशीन पयलीच फावट गोंयांत तयार केला ह्या यंत्राचे शेनवारा परीची आमदार दिव्या राणी हाणें उक्तावण केलें अशे तरेची यंत्रणा तयार केली जाल्यार गोंय फुडल्या 5 वर्सांत काजीचें उत्पन्न घेवपी पयले राज्य जातलें अशें आमदार दिव्या राणीन सांगलें आज आमचे नगरगांव गांवांत मिस्टर जोशी हे इन्व्हेंटर आमचे ह्या वन ऑफ अ कायंड कॅजू मशीन म्हणटा तशें जे आमचे हिंदुस्तानान दिसता म्हाका खंयच ना आनी हे व्हिएतनामान आशिल्ले हालींच हांवें तांकां म्हणिल्लें की व्हिएतनामान हें मशीन आसा जे काजू आनी मुट्टे आनी जे बियो आसा त्यो सेपरेट करपाचें थंय मशीन आसा आनी अशें तर मशीन तर आमच्या भागान आयलें जाल्यार हाजो फायदो आमच्या शेतकऱ्यांक कितलो जावपाक शकता फेणी डिस्टिलर जावं कॅजू इंडस्ट्री जावं ताका कितलो फायदो जावपाक शकता तो तुमी येवजोवपाक शकता कित्याक लेबराचो आमकां सदांच इश्यू आसता आनी तर दीस वील ब्रिंग डावन द कॉस्ट ऑफ मॅन्युफॅक्चरींग आनी आमी पळयात भायल्यान काजू हाडटात भायल्यान ते मुट्टे सगळे कॅजू इंडस्ट्री पळय आसा न्ही ताजे पळय रेट आसा कॅजूची रेट ती खूब वयर कमी जातली कित्याक भायली रेट तांकां परवडटा म्हणून ते भायल्यान इम्पोर्ट करतात पण आमची तर आतां अशें तर मशीन आयलें बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन लेबर कॉस्ट आनी आमचे पळय महिला पसून पळय जे काजीनी वता आनी तांचे हात पसून सामके इतले तांचे त्रास जाता तांकां कित्याक मुट्टे आनी बियो सेपरेट करता इतले त्रास जाता सो पूण आतां तर अशें मशीन आयलें तांकां डायरेक्ट ते तर अशेंच ते कॅजू इंडस्ट्रीन तर तांकां तर असो जॉब दिलो फक्त मुट्टे सेपरेट केल्ले ऑटोमॅटीक सेपरेट करून आनी हो रोस सेपरेट जाता फॉर द फेनी इंडस्ट्री मुट्टे सेपरेट जाता फॉर द कॅजू नट इंडस्ट्री सो दीस इज लायक वन ऑफ अ कायंड म्हणून हांव तांचें अभिनंदन करता आनी तांचे आभारी आसा. महोत्सव आमचो नगरगांव पंचायतीत जालो त्या कृषी महोत्सवात भाभीनच आमचे कडेन एक व्हिएतनामच्या मशिनाचो उल्लेख केल्लो जे 500 किलो एका वराक जाता आयज गोंयांत खंय तशें 500 किलोचें उत्पन्न दिसाक जावपी कोणाचे आजी हे व्हडले रेनय ना आनी थंयच हांवें सांगलेलें 10 दिसांत आमी हे तयार करता ह्या मशीन आमी गेली 2 वर्सां हेचे खातीर प्रयत्न करताले आनी परवाच हेचे सक्सेस जाले. आयज म्हाका संदी ऑपॉर्च्युनिटी ही मेळ्ळी की आयज नेमके उद्घाटनाच्या निमतान हांगाच्यान वतना आनी भाभीकच हांवें शब्द दिल्लेलो त्या प्रमाण हें मशीनय आमी हांगा तयार केल्लेलें आसा. हे काजू मुट्ट्या पासून वेगळे करपाचें मशीन. फाटल्या 28 म्हयन्यांत राजभवना वतीन आतां मेरेन 2 करोड रुपया कॅन्सरग्रस्त दुयेंतीं खातीर दिल्यात. फाटल्या 28 म्हयन्यांत पुराय गोंयांत भोंवडी करून 25,000 परस कॅन्सर आनी डायबिटीजाच्या दुयेंतींक तांच्या गांवांत वचून मेळपाची संद म्हाका लाभली. देखून आतां गरजेवंतू कॅन्सरग्रस्त दुयेंतींच्या भुरग्यांच्यो इत्सा पुराय करतना खोस भोगता. चिंतेन आशिल्लें मन आनी मेंदू वेगवेगळ्या दुयेंसांक नियंत्रण दिता ते खातीर दर एकल्यान खोशी रावपाचो यत्न करपाक जाय तशेंच कॅन्सरग्रस्त दुयेंतींक खोस दवरपाचो यत्न करपाक जाय अशें मत राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी उक्तायलें.
back. My discretionary fund is there. And of course, discretionary fund of the governor is concerned. There is no serious audit. And how to use it also, the governor is the person to decide. I'm very happy to inform you that Rajabhavan has spent about 2 crore rupees during this 28 months for the welfare of cancer patients. Normally, if Rajabhavan is providing something, the order will order that and people will receive from the office or something like that. But in our stay, during the last 28 months, I had occasion to travel length and breadth of the state. And we, cancer patients and diabetic patients are concerned. My discretionary fund as a whole, we spend for that purpose. And almost all villages of Goa, I had an occasion to cover and spend that 25,000 each to cancer patients. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.